आम आदमी पार्टीचे जे MLA आसा जम्मू काश्मीरान डेमोक्रेटिकली निवडून आयिल्ले जे MLA आसा दोडा डिस्ट्रिक्ट पर्टिक्युलरली हांगाचे तांकां पब्लीक सेफ्टी एक्ट वीच इज एक स्ट्रिंजंट एक्ट हाज्या अंडर एका सिटींग MLA भारतीय जनता पार्टीन अरेस्ट केला आनी ताका अरेस्ट करपाचें कारण म्हळ्यार एकूच की ताणें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट जो आसा ताका सांगिल्लें की आपल्या डिस्ट्रिक्टान जे ताजो तो ज्या जाग्या वयल्यान निवडून आयला थंय एक हॉस्पिटल सुरू कर म्हणून लोकांक त्रास जाता म्हणून आनी ही मागणी करता आसतना ताणें सांगिल्लें की ताणें लक्ष मारचें आनी ना जाल्यार हो व्हिडिओ तांकां धाडचो तांच्या पेरंट्सा मेरेन पावोवचो आनी ह्या इतल्याच उतरांक लागून ताका एका एक्टा अंडर अरेस्ट केला जो नॉर्मली टेररिस्टांक लायता जो अशा मनशांक लायता जो भारता विरोध कारवाई करता ना आमच्या MLA मेहराज मलिकान ही इज अ व्हेरी वॉसिफरस ताजो उलयता आसतना तो स्ट्रॉंगली उलयता ही इज अ मोस्ट लायक्ड पर्सन ही इज बिकमिंग अ लार्जर लिडर इन जम्मू एंड कश्मीर आनी ताका लागून खंय ना खंय तरी आम आदमी पार्टीक भिवून आमच्या लिडरांक भिवून एक टेररिस्टांक लायता पळय त्या एक्टा अंडर ताका अरेस्ट केलो ज्या ज्या जाग्यार आम आदमी पार्टीचे लिडर्स गोंयान म्हज्या विरोधी आमी जाता आसतना पळयलें ह्या ज्या जाग्यार आम आदमी पार्टीचे जे लिडर स्ट्रॉंग जायत वता आज भारतीय जनता पार्टीक आमच्या पक्षाचो भंय दिसपाक लागला कारण आज आमची जी पाकां आसा ती खंय ना खंय तरी संपूर्ण देशान पसरता आमची जी पाळामुळां ती आज खंय प्रत्येक देशाच्या प्रत्येक भागान आज आमचे रूट्स आर स्प्रेडिंग एंड वीच इज वॉट इज फियरिंग वाय BJP fears us. Why BJP is fearing us in Goa also is because of the fact that आज आम्ही ग्राउंड लेवलार येवन तांच्यो जे करप्शन चल्लां तांचे जे वेगवेगळे विशय आसात ते आमी दाखयता अशेंच देशभरांत आमचे लिडर्स दाखयता आनी मेहराज मलिक जो आसा ताणें हें एकूच काम केलें की भारतीय जनता पार्टी विरोधांत उलयलो डेव्हलपमेंटा खातीर उलयलो एक हॉस्पिटलाची मागणी केली आनी लज दिसपाक जाय आशिल्ली भारतीय जनता पार्टीक अशा मागणे खातीर ताका for under one particular act he has been arrested which is against terrorists म्हणजे आज अशी परिस्थिती हा भारतीय जनता पार्टीन करून दवरल्या की जो भारतीय जनता पार्टी विरोधान उलयता जो रास्त मागण्यो करता तोय टेररिस्ट काय म्हणून असो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता